नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। तर आज हांव हांगासर करता चण्याची भाजी, चण्याचे तोंडाक। तर ताज्या खातीर आमी पळोवया कितें कितें आमकां लागतलें तें। हांगा हांवें धवे चणे घेतल्या आनी ते राती उदकान भिजत दवरलेले। आतां उदकांतल्यान काडल्या। एक बाउल भरून हांवें चणे घेतल्या, साधारण एक पाव किलो सुमार आसा ते। आणि त्याच्यानंतर एक मोठो कांदो हांवें बारीक चिरून घेतला। हे दोन्ही आमकां आतां कुकरान शिजत दवरपाक जाय। कांदो आनी चणे शिजत घालता आसतना तातूंत आमी थोडे उदक घालुया। उदक घालून कुकराची आमकां एक शिटी काडून घेवपाक जाय। हांगासर चणे आमकां खूब शिजोवन घेवपाचे ना, एक शिटी काडल्यार पुरो जाता। तुम्ही तुमच्या आवडी अनुसार ते शिजोवन घेयात। तर ताज्या खातीर साहित्य कितें जाय ते पळोवया आमी। हांगासर हांवें एक वाटी सोय घेतल्या, एक मोठो कांदो हांवें उबो शिनून घेतला। त्याच्यानंतर 10 हांवें सुके मिरसांगो घेतल्या, एक चमचो हांवें हांगासर सुकी कोथमीर घेतल्या, 10 लवंगां घेतल्या, 8 मिरी, अर्द इंच तिखी, थोडेशे जाळफळ, थोडेशे दगडफूल, थोडी पत्री आणि अर्द चमचो हांवें हांगासर घेतल्या बडीशेप आणि थोडीशी हांवें घेतल्या आमटाण। तर आमटाणीच्या जाग्याचेर तुम्ही टोमॅटोचो सुद्धा वापर करपाक जाता, कारण त्यामुळे थोडीशी आंबटपणा चण्याच्या तोंडाक येता। तर आता कांदो आणि सोय आमकां बरो भाजून घेवपाक जाय आणि ताच्या बरोबर हो मसालोय बी आमकां सगळो बरो भाजून घेवपाक जाय। आता हांगासर माझी सोय आणि कांदो भाजून जाला आणि हांवें मसालोय बी भाजून घेतला। तर आता ते आमकां ग्राइंड करून घेवपाक जाय मिक्सरान आणि तातूंत ही आमटाण घालून आमी वाटपाक जाय। तशेंच हो एक अर्द चमचो हांवें हळदीची पावडर घेतल्या, ती बी आमी वाटपाक घालुया। मसालो आणि सोय तातूंत उदक घालून ते आता ग्राइंड करून घेवया। चणे आमचे बरे परफेक्ट शिजल्या। आता ते आमी तोपान घालून घेवया आणि गॅसार दवरून ते शिजोवन घेवया। माझो हांगासर मसालो रेडी आसा। मसालो हांव घालता तातूंत। उदक तुमकां जितले जाय तितले घालून दाट पातळ करून घेयात। तर तुमकां एक हांव सांगूंक सोदतां, केन्ना केन्ना कितें जाता, आमचे हे मातशे पातळ अशें जाता, आळेना, ताका लागून थोडेशे 1-2 चमचे चणे जे आसा पळय न्ही आमी शिजयल्ले ते मिक्सरान अशें घालून ताचे मातशे बारीक करून घेवपाक जाय आनी तातूंत घालपाक जाय। ताका एक रुचूय बरी येता आनी मातशी दाटपणा येता। पळया, अशी मातशी बारीक करून घेवपाक जाय आणि ते आमकां घालपाक जाय तातूंत। आता घालपाक जाय चवी पुरते मीठ आणि थोडीशी साखर घालपाक जाय आमकां। तुमकां जर साखर घालपाक नाका जाल्यार तुमी ताच्या जाग्यार गोडाचो वापर करपाक शकता। थोडेशे गोड घालपाचे, बरें मिक्स करून घेवपाचें आणि आता ताजेर थोडी ओली कोथमीर घालून घेवपाची।
पळया, ही आमची पातळ भाजी चण्याचे तोंडाक रेडी आसा. जशी आमी हॉटेलान वचून खाता भाजी सेम तशीच जाल्या, पातळ तशीच जाल्या. चणे बी बरे वेवस्थीत शिजल्या जशे जाय तशे. कलरय बी सुंदर आयला आणि वास तर एकदम मस्त आयला. तर अशी ही आमी हॉटेलान वचून खाता तशी चण्याची पातळ भाजी चण्याचे तोंडाक. तुम्ही करून पळयात, तुमकां आवडटलें. आवडल्यार तुम्ही लायक करा, शेअर करा. तशेंच तुम्ही माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करू ना जाल्यार सबस्क्राईब करा, जेणे करून माझे नवीन नवीन रेसिपी येतल्यो त्यो तुमकां रोखड्यो मेळटल्यो. तर परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात. देव बरें करूं.